नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। पिसुल्लेचे विजय इंडस्ट्री बरोबर पर्रा एका घराचेर रेव्हेन्यू इंटेलिजन्साची रेड, घराक मारले सील। गोयच्यान ऑपरेट जाता आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रॅकेट, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिकेत ड्रग्स एक्सपोर्ट। मनोहर पर्रीकार शुक्रारा पावता गोंयांत। मुंबय रेस्ट घेवंक रावलो ना जाल्यार ब्रेस्ताराय पावं येता। बुधवारा राती बसता विमानात गोंयांत आयलो काय शुक्राराच बसका। मांद्र्या आशव्या बालवाडीत भुरग्यांक धाडप धोक्याचे, पालक म्हणटात मदेराची दुरुस्तीच ना। सरकार उठसूट वंटी रंगयता, छप्परा कडेन आड नदर। मोपा विमानतळ प्रकल्प वाठारात झाडां मारूंक स्थगिती कायम। प्रकल्पाक रानां सांबाळ कायदो लागना म्हणटा सरकार। एनजीटी कडच्यान स्पश्टीकरण हाडचे, हायकोर्टाचो आदेश। गोंयांत ड्रग्स रॅकेटात घबाड मेळ्ळा ते रॅकेट 4 न्ही 27 कोटींचे। लिंक गोंय आनी मुंबयत। केटामाइन आनी बाकीचे मेळून 308 किलो ड्रग्स जप्त। भारतांतल्यान कॅनडा, दक्षिण आफ्रिकेत ड्रग्स निर्गतीचे रॅकेट। रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान रेड मारल्या ते पिसुल्लेच्या फॅक्टरीचे कनेक्शन पंजाबी पेडलर आनी फॉरेनरा मेरेन। पर्राचे एक घरूय रेड मारून सील केला। विजय इंडस्ट्रीच्या वासुदेव परबान ती शेड एका पंजाब्याक दिल्ली। ती फॅक्टरी आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रॅकेटाचो मेजर गुदांव। खासा रिपोर्ट। सोमारा सुमार 2 सुरू जाल्ली रेव्हेन्यू इंटेलिजन्साची पिसुल्लेच्या ह्या विजय इंडस्ट्री वेली रेड मंगळारा सकाळी मेरेन म्हळ्यार 16 वरां चल्ली। गोयचे रेडीत 100 किलो केटामाइन सापडला। मेळिल्ल्या केटामाइनाचे मोल सुमार 4 कोटी। मात ज्या ऑफिसरांचे टीमीन रेड मारली ते गोयचे मिडिया कडेन उलयनात। रेड मारून फॅक्टरी सील करून ऑफिसर गेले। गोंय, मुंबय ते पंजाब मेरेन पातळिल्ले हे आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रॅकेट। गोयच्यान कॅनडा, दक्षिण आफ्रिकेत ड्रग्सांची निर्गत। हे पळयात पर्राचे हे घर। पिसुल्लेचे विजय इंडस्ट्रीचेर रेड मारतना हांगा ह्याय घरात रेड सुरू आशिल्ली। सध्या ह्या घराकूय सील मारला। पिसुल्ल्या विजय इंडस्ट्रीचेर रेड चालू असताना रेड मारपी रेव्हेन्यू इंटेलिजन्साचे ऑफिसर ह्याय घरात मदल्या वेळार वचून येताले। पिसुल्ल्या आयडीसीतले जे विजय इंडस्ट्रीचेर रेड मारिल्ली ती थंयच्या वासुदेव परबाची। ती फॅक्टरी एकल्याक चलोवंक दिल्ली म्हूण परब सांगता। मात ती चलोवंक दितना कांयच कायदेशीर प्रक्रिया केल्ली ना आनी आयडीसीच्या नेमां प्रमाण एक प्रॉपर्टी भायले भायर सब लिजूय करपाक मेळना। परब म्हणटा पंजाबचो सरप्रीत म्हूण एकलो खंय सद्याक ती फॅक्टरी पळयतालो। ह्या रॅकेटाची आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती आतां एक्सपोज जाल्या। ताचोच भाग म्हूण पिसुर्लेच्या विजय इंडस्ट्रीजाचेर धाड पडल्या। रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान केटामाइन तयार करून एक्सपोर्ट करपी आंतरराष्ट्रीय रॅकेटाचो पर्दाफाश केला। तातूंत गोयचे पिसुल्लेच्या फॅक्टरीचे कनेक्शन सापडला। रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान खंय खंय धाडी घाल्यात आनी कोणाक कोणाक धरल्या ते पळयात। ह्या रॅकेटाची पाळामुळा आनी गोंय इंटरनॅशनल ड्रग्स डेस्टिनेशन म्हूण खंय मेरेन पावला तेंय कळटा। रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सा वरवीं केटामाइन तयार करपी आंतरराष्ट्रीय रॅकेटाचो पर्दाफाश। रॅकेटाचो सोद घेतना घाल्ल्या धाडींनी रेव्हेन्यू इंटेलिजन्साक मोठ्या प्रमाणात केटामाइन आनी बाकीचे ड्रग्स सापडल्यात। वेगवेगळे कडेन मारिल्ल्या धाडींनी एकूण सुमार 27 कोटींचे ड्रग्स जप्त केल्यात। ह्यो धाडी जोगेश्वरी, पनवेल, भिवंडी आनी गोंयांत बरोबर पडल्यात। रॅकेटाचो मुखेल सूत्रधार राहुल शेडगे हो राहुल शेडगे पनवेल केमिकल फॅक्टरी चलयता। तेच फॅक्टरीत तो ड्रग्सांचो वेव्हार करता। डीआरआयन राहुल शेडगेचे केमिकल फॅक्टरीचेरूय धाड घाली। डीआरआय मुंबयचे टीमीक राहुल शेडगेचे धागेदोरे अक्षिंदर सिंग सोदी मार्फत मेळ्ळे। तो मूळ जालंधरचो। मेळिल्ले एके टिपीचेर डीआरआय मुंबय झोनाचे टीमीन जोगेश्वरी एका फ्लॅटाचेर धाड घालून 33 किलो केटामाइन जप्त केले। अक्षिंदर सिंग सोदीन तो फ्लॅट भाड्यान घेतिल्लो। होच अक्षिंदर सिंग सोदी अंधेरी आनी ओशिवरा ड्रग सप्लाय करतालो म्हूण कळ्ळां। अक्षिंदर सोदी मार्फत डीआरआय टीम यूकेचो एकलो एजंट एंथनी पॉला मेरेन पावली। एंथनी पॉल हे वेगवेगळे कडेन तयार केल्ले केटामाइन आफ्रिकन देश आनी कॅनडाक निर्गत करतालो। ह्याच केटामाइनाचो सोद घेत डीआरआयची टीम गोंयांत पिसुल्ल्या फॅक्टरी मेरेन पावली।
ह्या विजय फॅक्टरीचो मालक वासुदेव परबान एका पंजाब्याक ती शेड चलोवंक दिल्ली. हेच ते आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रॅकेटाचे 70 पंजाब कनेक्शन. आयडीसी आता जागी जाल्या. वासुदेव परबान शेड भायले भायर सब लीज केल्या म्हूण आयडीसीक आता हे सगळे एक्सपोज जाले उपरांत कळटा. आता खंय ती ताब्यात घेवंक परबाक आयडीसी शोकॉज नोटीस काडटली. एक्चुअली हे आमचे न्यूज आमकां गोवन आयले थ्रू मिडिया. This property was bought, it was taken an auction from a bank in 2011. तेन्ना ताणें घेतलेले and ते घेतलेले for manufacturing of grills. For manufacturing of grills म्हणून घेतलेले. पूण the gentleman, when I asked when I joined here, and I've got all the reports from all the estates as to which vacant plots are there, and which factories are closed. आमी ताजी सगळे आमी ते इन्फॉर्मेशन घेतलेले आसा. And त्या खातीर and I given some instruction to my MD that he should issue them a show cause notice and repossess, which is not in use. We have no records as to yes sublease it over here. We have absolutely no records over here, which I just found out in my offices. In fact, I've asked for the file. पण आमकां record काय मेळना तांच्यांनी sublease केला म्हणून. तेन्ना आतां अनऑफिशियल आमकां खबर पूण ऑफिशियली हांगा काय करूं ना तांणी. आयडीसी लँड परत घेतली. घेतलेच परत आमी बिकॉज इट वॉज गिवन फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग नॉट फॉर एनी अदर एक्टिविटीज एंड स्पेशली इलिगल एक्टिविटीज. गोंयच्यान हे ड्रग्स फक्त दक्षिण आफ्रिका आणि कॅनडात एक्सपोर्ट जाताले काय ते जाळे गोंयचो बीच बेल्ट आणि 70 थळाव्या पावण्यार ऑपरेट जाताले हाचो अजून तरी गोंयच्या पुलिसांक पत्तो लागिल्लो ना. काँग्रेस गोंयच्या पुलिसांक निवेदनां दिता. नित्या भशेन गोंयच्या पुलिसांच्या राज्याक ह्या रॅकेटाचो काय पत्तोच ना. डीजीपी म्हणटा आपण गेले ते डीजीपी कडच्यान रेट चड मारलाय म्हणटा. म्हाका दिसना रेट चड मारले जाल्यार ड्रग बंद जात जाले. आतां इम्पॉर्टंट म्हणलें आमी काँग्रेस पार्टी वद्दान गेल्ले सांगपाक की आमगेलो कन्सर्न आहा. आमकां ड्रग ट्रेड बंद जावपा जाय. आमकां सिरियसनेस आहा आमगे फ्युचर भुरग्यांचेर आनी आमगे गोंयकारांचेर. DRI has raided that place, but police not aware about it. Isn't it a policing failure? How has this drug quantity come across the borders of the state? How has this commodity come into the state first of all? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्री पर्रीकार शुक्रारा गोंयांत येता. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान प्रुडंटाक ताचे अरायवल शेड्यूल सांगले. मात जर तो रेस्ट घेवपाक मुंबय रावलो ना जाल्यार ब्रेस्ताराय गोंयांत पाव येता. पर्रीकार गोंयांत येवंक बुधवारा फ्लायटीत बसता. गोंयांत पावतकीच पर्रीकार रोखडीच शुक्रारा कॅबिनेट बसका घेतलो. फाल्यां तेंचो येवपाचो कार्यक्रम आसा. ते गोंयांत येतात म्हणजे मुंबय येतले. मुंबयच्यान ते मागीर गोंयांत पावतले. एक अशें म्हणटात की नक्की खबर ना की ते शुक्रार दीस कॅबिनेट मिटींग घेवपाचें आसा. पार्टी हे म्हणून आमी तेज्या गोंयांत स्वागत करतात आनी देवा कडेन मागतात की अशीच ताका देवान ताकद दिवं. पयलीं सारको मनोहरभाई पर्रीकर आमी मुख्यमंत्री म्हणून पळयला त्याच हिमतीन आनी त्याच ताकदीन ते गोंयांत येवन काम करतले आनी गोंयच्या उदरगतीची कामां आसूं बाकी लोकांची कामां आसूं त्याच तळमळीन कामां करतले आनी पार पडटले हेतून आमकां पूर्ण विश्वास आसा. आनी गोंयच्या जनतेकूय हांव खूब देव करी बरें करूं म्हणटा. कारण सगळे हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम लोकांनी प्रार्थना केल्यो ताका तेजें हें फळ आज मेळ्ळें आसा. आनी मुख्यमंत्री शुक्रार पासून मुख्यमंत्र्याचो ताबो घेतले आनी पयलीं सारकेच ते गोंया भितर काम करतले. शुक्रारा सकाळीं गोंयांत पावतले. म्हाज्या ज्या प्रमाणे ते शुक्र दीस सकाळीं गोंयांत पावपा जाय ते आपल्या घरा कडेन वतले. शुक्रारा येतकीच पर्रीकार कॅबिनेट बसका घेतलो. तसो रकात सगळ्या मंत्र्यांक सीएमओतल्यान गेला. मात कॅबिनेटाचो एजेंडा आनी टायमींग मंत्र्यांक धाडिल्लो ना. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण पर्रीकार बुधवारा रातच्या 12 वरांचेर न्यूयॉर्कांतल्यान टेक ऑफ करतलो आनी बेरेस्तारा दनपारां 2 मेरेन मुंबय लँड जातलो. सांजे 5 सुमार गोंयांत पावतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.